Welcome to the Garden of Glory. Today's reading is from 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 20. तिमोथाक पयलें पत्र अवेस्वर 1:12-20. आपल्या आपोवण्यापासत पावलो जेजूक दिनवासता. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक हांव दिनवासता, कित्याक म्हजे आदीन केल्ल्या कामांक ताणें म्हाका बळ दिलें. म्हाका खात्रेचो म्हूण धरून आपले सेवेक ताणें म्हाका नेमलो. जेजूची हांवें आदी निंदा केल्ली, ताका दुमाळो दिल्लो आनी ताका अपमान केल्ले. तरी देवान म्हजी काकलूत केली, कित्याक म्हाका भावार्थ नासलो तेन्ना नकळो जावन हांवें तशें केलें. आनी म्हज्या सोम्याची दयाळाय म्हजेर उफाळून आयली. आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतोल्यांची म्हाका मेळ्ळी भावार्थाची आनी भावा भयणीच्या प्रितीमोगाची भोरती. सगळे खात्रेचे आनी सगळ्यांनी मानून घेवपाची सांगणी ही. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकलूत मेळूंक कारण हें. सोम्या जेजून सगळ्यांहून चड म्हजे सोरी आपली शीम मेर नासलोली सोंसणीकाय दाखोवचे खातीर देवान म्हजी काकलूत केली. हे भाशेन सासणीक जिवीत जोडूंक जीं कोण जेजूचेर भावार्थ दवरचीं आसलीं तांकां हांव एक नमुनो जावंक जाय आसलो. देखून काळा युगाच्या रायाक अविनाशी आनी आमकां दिसो नासलोल्या एकल्याच देवाक मान आनी मोहिमा सदां सर्वदां. आमेन. तिमोथाची जबाबदारी. तिमोथ म्हज्या पुता, तुजे विशीं प्रवाद्यांनी उचारलोल्या उतरां प्रमाणें तुका असो उपदेश दिता. तांच्या उजवाडान बरो सैनीक कसो तुवें झुजचें. भावार्थ आनी नितोळ अंतोस करून तुज्या झुजाची हात्यारां जावची. आपले अंतोस करून कुशीन काडून दवरलें देखून कांय जाणां तांच्या भावार्थाचें दारूं फुटून बुडलीं. तांचे मदें हिमेनेव आनी आलेक्झांद्र. देवनिंदा करची न्हय म्हूण तांकां गोमून येवचे खातीर तांकां हांवें सैतानाचे अधीन केल्यात. In this passage, Paul thanks Jesus for showing him mercy and turning his life around. He reminds us that Christ came to save sinners and call us to hold on to faith with a pure heart. This teaches us that God's love can change any life, and we too are called to hold on to faith and a clear conscience. Let us pray. Lord, thank you for your mercy that transforms us. Help us to live faithfully with gratitude and a pure heart. Amen. Thank you for joining today's reading in the Garden of Glory. Remember, God's grace is greater than our past. Stay blessed and walk in His love. Please like, share, and subscribe for more reflections. God bless you.